सगळीं बी रावया. सुरवातेक गीत घेवया अंक A16. मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. पावलार पाव मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. पावलार पाव मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. पावलार पाव मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. स्वर्गार दवरितो पवित्र आमचो देव आम्हा सगळ्यांचो निराला शिरो. स्वर्गार दवरितो पवित्र आमचो देव आम्हा सगळ्यांचो निराला शिरो. पावलार पाव मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. पावलार पाव मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाल भाव भयणानो, आमचो देव एक पूण तेग जण. जोरूय तांचो वावर वेगळो तोरी पूण तांचे मोदें केन्ना दुस्पोटना फुटीना. जण एकलो दुसऱ्याच्या वावराक सहकार फावो करता आनी हे पोरी एक मनान जेवंक आमकां एक देख दवरता. तर ही कल्पना आमच्या मनान दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय. रुजाई सायबीन फुटी पडलोले पवित्र सभेक एकवटाचो बरवंसो. जेजू ह्या संवसारांत येवचें कारण म्हणल्यार आमकां समेस्तांक एकाच बापाशी परतून जोडूंक. आपूण स्वर्गार वेचे आदीं ताणें आमकां ही पवित्र स्तोवा स्थापून दवरली. काल बोलांटा ते पोरी जायते वांगडी आपल्या मना प्रमाणे शिकोवन दिवन ह्या जेजून स्थापलोले पवित्र सभे आड वचून पवित्र सभेंत फुटी पडल्यो. तरेकवार फाटे जशे लुथरन्स, एंग्लिकन्स, प्रोटेस्टंट्स आदी उत्पन्न जाले आनी जेजूच्या एकवटाच्या वावराचेर आडखळ आयली. हे सगळे जाल्ले फाटे परतून एक जावंक जेजूचें मन ओळखून पवित्र सभेक परतून एकवटूंक आमचो बरवंसो. तर ह्या नोवेनांत वांटो घेतना रुजाई सायबीन मायचे मजतीन पवित्र सभेन पडलेल्यो फुटी पयस जावचे पासत मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सुरवातेची उतरां मनान धरून भोक्तीपुणी आमी मिसांत वांटो घेवया. आयची किरीतीन तेच सावां असोत आमी मागतले हांव देवाक दिन वाचून मागूंक लायतात. क्रिस नेथन फेर्नांडीस, फ्रांसीस बरेटो आनी ताची फामील, एन.सी. मार्सिया रिबेलो आनी ताची फामील, तिएमलर एंड देशल गोमेंदेश आपल्या जल्माचो दीस समोरतात तांचे पासत आमी मागतले हांव. कॅसिडी डिसोजा आनी ताची फामील. ही किरीतीन तेच सावां मनान धरून आयज किरीत भाशेन आमी आमचींच जिवीत ह्या अवतारार भेटयतले हांव
आनी आमकां कितें जाय तें रुजार जाय मिळमाय उद्देशी जेजू लागीं हे मिसांत आमी मागुया. आनी जायती पावटी मनीस कशी आमी ह्या संवसारांत जियेतना पवित्र सोबीत फुटी पडल्यात, तातूंत आनीक फुट्यो घालून घोडी आमी वावुरल्या जाय. आनी भाशेन आमच्या कुटुंबांतूच पवित्र सभा बांदून हाडूंक हांव आनी तूं चुकला जायत. हे वेळार सगळे आमच्या पातकाचे आमी दूख धरुया आनी जेजू लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पुतीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच कुवार मारी सगल्याक दिवतदाक आनी बोगता आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नोती करात प्रार्थून. सोर पुतबेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. Krista काकुळट कर, Krista काकुळट कर, Krista काकुळट कर, Krista काकुळट कर. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागेवन नित्या कुवार मारीची विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सासणाचो विसो बेगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याचे एकमणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागीवन पावलोन कोरीतकाराक बरोवलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. तुमचे मोदें वेगळोचार सोंपून एक जावन दी. तुमचें मत आनी उलोवप तुमी एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन तुमचें मोदें सोंपून एकवट वचूं. तर म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मोदें वाडी वाड आसात म्हूण कोलच्या लोकां कडसून म्हाका उगडापी करूंक आयला. तुमचे मदलो एक एकलो हांव पावलूचो, हांव आपोलाचो, हांव कोफेसाचो, हांव क्रिस्ताचो अशें म्हणटात म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. क्रिस्ताचे अशे वाटे जाल्यात कितें? पावलूक तुमचे पासत खुर्सार किलायला काय? पावलूच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिला तर? पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठूंक ना, पूण शिव वतोमान परगोटूंक धाडला. आनी क्रिस्ताचे खुर्साची शक्ती नोपीत जायना जावं मनशाचे जानवायेचे उतरांनी तें परगोट करूंक ताणें म्हाका पाठूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें
आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर मोसो उसवाड तोच मोसो तारोक. सगळीं बाराबर म्हणुया. सर्वेस्पर मोसो उसवाड तोच मोसो तारोक. सर्वेस्पर मोसो उसवाड तोच मोसो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचीच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्पर मोसो उसवाड तोच मोसो तारोक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पराची घोटसाण चाकूंक भोगूंक. ताच्या मंदिराची दोळे लावंक रावूंक. जबाब सर्वेस्पर मोसो उसवाड तोच मोसो तारोक. जिव्या मनशाचे दसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. तीर राव, कालीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचे पातयेन राव. जबाब सर्वेस्पर मोसो उसवाड तोच मोसो तारोक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy सर्वेस्पराक soy soy. Soy सर्वेस्पराक soy soy. Soy सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक. Soy सर्वेस्पराक soy soy. जेजू स्वर्गा राजाचे शिव वर्तमान परगट्टालो आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. Soy सर्वेस्पराक soy soy. Soy सर्वेस्पराक soy soy. Soy सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक. Soy सर्वेस्पराक soy soy. Survispor तुमची सोवे आसू. तुमचे सोबे आसू. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. हांव प्रितुमेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगतां ना, बोगोर बेद हांव घालूंक आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदीं एक ओशी फूट पडटली. तेगां दोगांची राड आनी दोगां तेगांची राड. बापूय पुताची राड आनी पूत बापायची राड. आवय दुवेची राड आनी आवयची राड. सासू सुनेची राड आनी सून सासूची राड. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज रुजाय सायबिणेच्या निमण्या नव्यानांत आमी आसा आनी फाल्यांच्या दिसाक दोबाज्यान आमी सायबीण मायची परब समोर उरतल्या. आनी त्याच खातीर ह्या दिसांनी तरेकवार भासाचे सोबीत विशयाचेर आमी नियाळ करीत आयल्या. आनी आयच्या दिसाक केरीत विशय विचून काडला. रुजाय सायबीण फुटी पडलेले पवित्र सोबेत एकवटाचो बरवसो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, फुटी पडलेले पवित्र सोबीत म्हणजे कितें काय? डिविजन आसा. युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. जरी तर आमी एकवटान जियेनात जाल्यार आमी पडटलीं. म्हज्या भाव भयणीनो, सादी उदाहरणां घेवया. कितेंय गोड खाण पडलें जाल्यार जायत्यो मुयो थंयसर एकवटात आनी ग्रूप कसो येवन आपलो वावर आपलें खाण ती खातात. पूण तांचे मदें येवन आमी तांकां डिस्टर्ब केलीं जाल्यार, तांकां आमी थंयसर कितें आनी कितें उडयलें जाल्यार तांचे मदें घुसपड जाता. सगळीं आपआपले वाटेन वता, कोणाकूच पळयनात. तेच परी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या हाताक 5 बोटां आसात आनी 5 बोटांतली एक बोट जरी तर जोखमी जालें जाल्यार सगळीं सांगातान येवन
वावर करूंक शकना. कित्याक एका तरी पोटाक दूख जाल्ली आसा आनी ताचे लागीं घडना, कित्याक फुटी पडलेली आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करतना, सायबीण मायच्या जिविताचेर नियाळ करतना म्हाका एक गुण्णीचो उगडास आयलो. 1945 वर्साक ऑन 6 ऑगस्ट ह्या दिसाक हिरोशिमा जापानांत अमेरिकन नेवीन एक बॉम्ब घातलो आनी हो बॉम्ब घालून थंयसर आख्खें हिरोशिमा आसलें तें काबार करून उडयलें. सगळे घरां आसलीं ते घरांची पिसूड जावन गेलीं. लोक आसलो, लोकांच्यो रोगताच्यो झरी व्हांवंक लागल्यो. आनी भाशेन इतले थंयसर दुस्फोट जालो, विध्वंस जालो, लोक कोणूच साल्वार जावंक शकना जालो. आनी तो बॉम्ब घातले ते सुवातेर सरावंडींग प्लेस आसली, सुमार 1 किलोमिटर भायर ताचो इफेक्ट लागलो. थंयसर सरावंडींग लोक आसलो, कांय लोक बेरी जालीं, कांय लोक पिशा भाशेन भोंवंक लागलीं, कांय लोक जोखमी जावन जिवीतभर पिडेन कोश्टूंक लागलीं. थोडीं जाणां कॅन्सर दुसऱ्यो पिडा जावन सुमार 15 वर्सां साफर जायत रावलीं. आनी हे भाशेन प्रितीच्या भाव भयणीनो, थंयसर जायतें वायट घडूंक लागलें. आनी असले परिस्थिती आसतना 1 किलोमिटरा भितर आसलीं सगळीं घरां काबार जाल्लीं. आनी थंयसर एक फिरगोच आसली, अ लेडी ऑफ एग्जाम्शन, तिवूय काबार जाल्ली. पूण ताचे सायडीन एक घर आसलें, रेजिडेंट आसलें, जंयसर मिशनरी यादनीक आपलो वावर करताले. ते घरांत ते रावताले. आनी ते घरांत रावता आसतना ते घरांत कांयच जावंक ना. न्हय म्हूण थंयसर ते घरांत रावतले यादनिकाकूय कांयच दूख वो पिडा जावंक ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, दुसरे वाटावयले लोक, दुसरे देशा वयले लोक ते घरांत रावतले यादनिकाचे सुरक्षीतपण पळोवन खूब अजाप जालो. आनी त्याच कारणाक लागून जायती मिडिया थंयसर धांवट आयले, सायंटिस्ट आयले, डॉक्टर आयले रिसर्च करूंक की हे कशें साल्वार जाले आनी हांकां कांयच कित्याक जावंक ना. असले कडेन प्रितीच्या भाव भयणीनो, थंयसरलो एकलो फादर ह्युबर्ट स्किफर, ताची चडशी 100 पावटी मिडिया, सुमार 200 पावटी तरी ताची इंटरव्यू घेवंक आयले. आनी त्या इंटरव्यूंत अशें सांगूंक लागलो, वी वर सेफ बिकॉज वी वर प्रेइंग रोजरी एवरी डे. आमी आयज साल्वार जाल्यात कित्याक सदांच आमी तेरसाची मागणी करताले आनी तेच मारेन आमकां साल्वार केल्यात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, किती व्हडली मिलाग्र हे यादनिकाच्या जिवितांत घडली. आयज फुटी पडलेले पवित्र सभेन एकवटाचो बरवसो मारिया जाता, ताचेर आमी नियाळ करतना आयच्या वाचपाचेर आमचो भर घालुया. पयले वाचप बागेवन पावलू कोरिंतकारान बरोवन सांगता, तुमी कितें क्रिस्ताचे वांटे केल्यात? तुमी क्रिस्ता भायर कोणाक पेद्रूक कुर्सार मारला, जुवांक कुर्सार मारला? बागेवन पेद्रू कोरिंतकारांक विचारता आनी तांकां सांगता, तुमी म्हणटात हांव आपोलोचो, तुमी म्हणटात हांव पेद्रूचो, तुमी म्हणटात हांव पावलूचो. हे भाशेन तुमी पवित्र सभेचे कितें वांटे केल्यात? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचे पवित्र सभेचे वांटे जावंक शकनात. कित्याक वांटे जातात म्हूण क्रिस्त आपूण कुर्सार मेलो आनी एकवट जोडूंक म्हाका आनी तुका पातकांतली सोडयली आनी कुंभसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान आमकां नवें जिवीत जेजून फावो केलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमची नदर घालुया. जेजू म्हणटा, म्हाका लागून बापाय आनी पुता मदें घुसपोट पडटलो, सासू आनी सुने मदें घुसपोट पडटलो आनी एकामेकाक आयकुची ना. कित्याक तांकां सुसेग ना. तांचेच मदें फूट पडली आसा आनी तो एकवट करूंक हांव आयलो आसा. पूण तुमी चिंततात की म्हाका लागून तुमचे मदें घुसपोट पडटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू घुसपोट घालूंक येवंक ना, जेजू संवसारांत उजो घालूंक येवंक ना, पूण उजो पेटला तो पालोवंक आयला. आनी कसलो उजो घेवन आयला? पवित्र आत्म्याची शक्ती घेवन आमकां सगल्यांक एकवटान रावंक जेजू आयज उलो करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचे पवित्र सभेन शिकोवन आसा. आयज पवित्र सभा
तुटूंक आनी फोडूंक जायते भाव भयण वावुरली. 16th century जोरी तर आमी नदर मारली जाल्यार प्रोटेस्टंट वो लुथरन भितर सरले. मार्टीन लुथरान आमचे पवित्र सभेचो पयस वचून आपली एक सभा घडली. जाल्यार हेनरी द 8th इंग्लंडाचो राजा, ते वेळार इंग्लंड चर्च ऑफ इंग्लंड ताणें घडून हाडली. आनी हे भाशेन पाप साहेब जी कितें शिकोवण दिता ताका ताणें मान दिवंक ना. आपलेच भितर आपूण वोड सोजमून दुसरी डिविजन करूंक ताणें सुरवात केली. भाग्यून पावलू क्रिस्ताक पिडापीड दितालो. क्रिस्ताक जी कोण ताची पाटलावदार आसली तांकां तो पिडापीड दिवंक वावुरलो. पूण जेन्ना जेजू ताका मेळ्ळो, आपलें जिवीत बदल्लें, फुटी जी ताणें पवित्र सभेन घातलेल्यो ते गावे पोत्तून पिकूंक ताणें आपल्याच जिविताची बदलणी केली. आयज प्रितीचे भावनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. आयज पवित्र सभेन फुट्यो पडल्यात काय, आनी त्यो फुट्यो पडल्यात त्यो आमी आनीक वाडूंक वावुरता काय, वा आमी ते फुटी बंद करूंक वावुरता काय? आमच्या जिविताची नदर मारुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमची इगोर्ज वन होली कॅथलीक आनी अपोस्टोलीक चर्च. वन कित्याक आमचे पवित्र सभा त्रिएक देवान बांदून हाडली आसा. बाप, पूत, पवित्र आत्मो, जरी तर तांचे मदें एकवट ना, पवित्र सभा काबार. पूण तांचे मदें एकवट आसा म्हूण आयज आमची पवित्र सभा चलता. आनी त्याच खातीर ते त्रिएक देवान आमी सगळीं एक जाल्लीं आसा. दुसरे स्वाते प्रितीचे भाव भयणीनो, आ चर्च इज होली. आमची पवित्र सभा जावन आसा पवित्र. आमी गोडे पातकी जायत, पूण जेजू जाका पातोक नासलें ताणें ही पवित्र सभा पवित्र करून दवरल्या. आमी पातकी म्हूण पवित्र सभा पातकी जायना. पवित्र सभा सदांच पवित्र उरतली. तिसरे सुवातेर आ चर्च इज कॅथलीक. आ चर्च इज युनिवर्सल चर्च. आमची पवित्र सभा कातोलीक पवित्र सभा. पाप साहेब जी कितें आमकां शिकोवण दिता तिचेर आमी नेगार वचना, पूण जो कितें तें आमकां सांगता, पवित्र आत्म्या वरवीं ताका सुचोवणी येता ती आमकां पाठयता. ती शिकोवण आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्यांक परगटूंक आमच्या जिवितान आमी ती पाळटा. आनी त्याच खातीर वी हॅव वन युनिवर्सल चर्च. आनी निमणे सुवातेर आ चर्च इज अपोस्टोलीक चर्च. आमची पवित्र सभा अपोस्तलांचेर बांदलेली आसा. जेन्ना जेजून ती घडली आपल्या जिवितांतल्यान अपोस्तलांक पाठयले, वचात शुभ वर्तमान परगट करात. आनी तेन्ना अपोस्तलांनी दर एका गांवांत वचून तरेकवार भासांनी जेजूक थंयसर परगटलो. आनी तीच परगटणी आयज पासून तरेकवार भासाच्या याज्ञिकां वरवीं लोकां वरवीं परगटीत आसा. प्रितीचे भाव भयणीनो, आयज हांव आनी तूं पवित्र सभा घडोवंक कितें करतात काय? आमच्या जिविताची नदर घालुया. पयलीं आमचेच अंतरस्करणाची आमी चवकशी करुया. हांव पवित्र सभा बांदूंक वावुरता काय? जायते फावटी हांव आनी तूं म्हणटली, म्हजेच जिवितांत जिवीत फुटलेलें जालां, म्हाका जिवीत नाका जालें जालां, म्हाका जॉब मेळना, शिकोवंक म्हजे लागीं जायना, वावर म्हाका करूंक उमेदूच येना, म्हजें जिवीत फुटलेलें जालां. पवित्र सभा प्रितीचे भाव भयणीनो, आमची जण एकल्याचें जिवीत. जरी तर म्हज्या जिवितान फूट पडली आसा जाल्यार ताका वखद आसा, ताका वखद आसा. आनी कितें प्रितीचे भाव भयणीनो, रुजाय सायबीणमीक उलो मार. जितलेय फावटी तुज्या जिवितान फुटी पडटात, त्रास पडटात, कोश पडटात, तितलेय फावटी तेरसाच्या मागण्यांतल्यान हे फुटीक तुवें पयस करूंक जाता. आयज म्हाका आनी तुका रोजाराचें कोंत गोळ्यांत घालूंक भोवंक लोत दिसता. जेन्ना युथाक आमी जाल्ले तरणाट्याक विचारता, रोजाराचें कोंत गोळ्यांत घालिना? ना, म्हाका लोत दिसता. पूण घातल्यार पासून फॅशन कशी डिजायन रोजरी आमी घालता. आयज आमच्या भुरग्यांक रोजाराचें कोंत बोळसांत घेवन भोवंक जोड लागता, पूण मोबायल घेवन भोवंक जोड जावना. आयज आमच्या भुरग्यांक आमी पवित्र पुस्तक दिवचे सुवातेर मोबायल दिला. हाचो कितें परिणाम जाता काय? पवित्र सभा आमच्या जिवितांतूच आमी फुटलेली केल्या. दुसरे सुवातेर प्रितीचे भाव भयणीनो, पवित्र सभा जावन आसा आमचो कुटुंब. जरी तर आमचो कुटुंब एकवटान जियेता जाल्यार ही पवित्र सभा, आ युनिवर्सल चर्च विल बी वन. आनी कुटुंबांतूच ल्हान वस्तूक लागून झगड्यो,
गो बायलां मदें जेवण बरें जावंक ना, जेवण काटूक केलां, ओयणी केलां, झगड्यो. भुरगीं आवय बापाय मदें झगड्यो. कित्याक ल्हानूच आसतना तांकां देवाचो मोग दिवंक ना. फुटी घालतात कित्याक ल्हानूच आसतना भुरग्यांक मोग दिवंक ना. आनी व्हड जातूच तीच भुरगीं तुमकां सोडून घरांत एकसुरी सोडून दुसऱ्या गांवांत वेतात. तीच भुरगीं तुमकां आश्रमांत घालून तुमची पर्वा करिनात. कित्याक ल्हानूच आसतना ते भुरग्यां मदें आमीच पयलीं फुटी घालूंक वावुरल्यात. तांच्या हातांत नाका असल्यो वस्तू दिल्यात, सगल्यो संवसारी वस्तू तांच्या हातांत दिल्यात. बायक दिल्यात, कार दिल्यात, मोबायल दिला, सगळें दिलां. ह्यो दिवंकूच जाय. पूण ताचे बरोबर पवित्र पुस्तक, रोजाराचें कोत बरोबर येवन तेर्साचें मागणें. जरी तर हांवें तुमकां विचारलें कितलीं जाणां बरोबर घरांत तुमी जेवण जेतात, जायतीं जाणां हात वर काडटलीं, बरी खबर. पूण कितलीं जाणां तुमी घरांत जेवतना मोबायल घेवन जेतात, सगळे हात देंवतले. कित्याक आयज आमी मोबायला विणी रावंक जायना. मोबायल आमचो कुटुंबाचो वांगडी जाला, जाचो एकवट कुटुंबांत ना, पूण दुसऱ्या भावा बरे मोरी आमी एकवट जोडूंक सोदतात आनी आमच्या कुटुंबांत फुटी घालतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज मिसींग इन आवर फॅमिलीज. आयज काळजान काळीज जावन आमच्या भाव भयण्या सुवी कुटुंबांत आसले आमच्या भुरग्यां सुवे उलोवंक आमकां वेळ ना. तेच खातीर आमच्या कुटुंबांत फुटी पडल्यात. पवित्र सभेन फुटी पळोवपाची गरज ना. कुटुंबांतूच फुटी आसात त्यो आमी रिकवर करूंक जाय. आनी निमणे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमचे पवित्र सभेन फुटी घालूंक हांव आनी तूं जबाबदार जाता. कित्याक जे मेरेन आमचे पवित्र सभेन मिसाची भेट जाता, दुसरी मागणी जातात, पवित्र संस्कारांत मागणी जाता, तेन्ना हांव आनी तूं आळशीपणां करतात आनी टिट्यार रावन खबरो करतात. ते यादनी कशें करतात, ती पवित्र सभेची वांगडी अशी करतात, ती कॅटेकिस्ट आपूण व्हडली म्हणून सजमतात, समुदायाची वांगडी आपुणूच व्हडली म्हणून सोदमून आपणाक जाय ते करतात. हे भाशेन हांगा तुवें रावन आमी खबरो करतात आनी पवित्र सभेन फुटी पडल्यात त्यो पोत्तून आमी बऱ्यो करचे सुवातेर आनीक उज्यांत पेट्रोल घालून आनीक फुटी घालूंक वावरतात. आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचे इगोर्जेंत मागण्याच्यो संदी आमकां मेळटात, कुमसारां मेळटात, यादनिका चडशी उलोवंक आमकां कावन्सिलींग करचें मेळटा. पूण ते सगळे सोडून हांगा तुवें रेतीर जातात, शेतांनी रेतीर जातात, थंयसर आमी वेतात. हांगा तुवें सायबीण जातात, थंयसर आमी घरांनी वेतात आनी इगोर्जेक सोडून दुसरे सगळे कामांत आमचो पयलो वांटो दितात. आयज सायबीण माय फुटी घालूंक येवंक ना, पूण जेन्ना आमच्या वाड्यांनी सायबीण चोडटा, हांव म्हज्या शेजाऱ्यां लागीं उलयना. दुर्गा वयल्यान तिका बावली जाल्ल्या भाशेन तिच्या घरांत दितात. हांव उलयना म्हणटीच तिका रावंड मारून मॅरी गोल्ड रावंड करून दुसऱ्या घरांतल्यान तिसऱ्या घरांत व्हरतात. सायबीण माय आमच्या कुटुंबान वाड्यान फुटी घालूंक आयल्या काय एकवट जोडूंक आयल्या काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिविताची नदर घालुया. हांव आनी तूं एकवट बांदूंक वावुरता वा आमची पवित्र सभा काबार करूंक चित्ता? हे मिसांत आमी वांटो घेतना मोगाचे भाव भयणीनो, आमचें जिवीत ह्या आल्तारार भेटुया. थोडेच वेळान जेजू उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. जो जेजू म्हज्यान तुजे पासत कुर्सार मेला, आमची पवित्र सभा एकवटान वाडूंक तोच जेजू आमकां शिवूंक मेळटलो. जी मारिया संवसारान दिसपट्टी तेर्साचे मागणें करूंक आमकां उलो करता आनी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, गांवांत एकवट करूंक आमकां सुचोवणी दिता, तीच मारिया आमच्या जिवितांत आमकां म्हत्वाची. प्रितीच्या भाव भयणीनो, रोजाराचें कोंत आमच्या गोळ्यांत, आमच्या बोळसांत सदांच दवरुया. जितलेय पावटी म्हज्या जिवितांत कोस, त्रास, फुटी उपरासतात तेन्ना ते गोठ धरून सायबीण माय म्हाका पाव म्हूण आमी मागुया. आनी हेंच करूंक मागतना आमचें जिवीत ह्या आल्तारार भेटून जेजूची कृपा आनी बोळ सायबीण मायचे उद्देशी आमी फुटी पडले पवित्र सभेन एकवट जोडूं जेजूची कृपा आनी बोळ आमकां मागुया. उबी रावया. हे वेळार काय आमची मागणी आमी जेजूच्या पांयांसरची दवरुया.
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या दिल्ली जबाबदारी पाळटना पवित्र सभेंत आसलेल्यो फुटी पयस करूंक वावरून आपल्या पोरचेक आपल्या प्रवचनां व उलोवपा उद्देशीं तांचे मोदें हे एकवटाचें मन हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचे मोदें एकवट हाडून जाता ते उपाय घेवंक आनी दर एका नागरिकाचे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. आयच्या दिसाक जेन्ना आमी पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर मागता तेन्ना आमच्या नावेलच्या गांवचे दर एक कुटुंब एकवटान एकामेकाक समजून जियेल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. आयच्या दिसाक ह्या नोवेनाची तयारी केल्ल्या बाबा भयणांक देवान भरपूर आशिर्वादान बरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. भोसुर्गीच्या बापा आमची भयणीन केल्ली मागणी तूं आयकून घे. तशेंच आमचे जण एकल्याचे जिवितांत आमकां जाय तें तूं फावो कर. हें आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवा उदक आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब सौदी जिविताचो मोगन केल्ले विटोळीचो बापा तुजे उदर मागता मोगन तुका जिवीत मोगता. बापा तुजे उदर मागता मोगन तुका जिवीत मोगता. बापाक समोर दिले जिवीत ह्याच्या सत्रांत बांदून हाडून हेच पेटोवणे जेजू वरवीं आत्म्याचे मोल आमचेर देंवता. बापा तुजे उदर मागता मोगन तुका जिवीत मोगता. बापा तुजे उदर मागता मोगन तुका जिवीत मोगता. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक
मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक जेणे आखे पवित्र विशा आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, रुजार सायबिणीचे कुशीन घेतलोली आपली कूड आनी रगत तुका ओपून आमच्या सोम्यान कुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आयज बाग्यो नाकवार मारयेक मान दितना आमी तुका भोक्तीन समोर ओंपतांव आनी जेजूच्या मनशा सोयसोक सोयबाक निरोवन तरी मेळू म्हूण मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापून म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बाग्यो दाखवार माईचो भोक्तीन आमी आयज सुगडास करतांव आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटांव. शेकांचेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी सोर काळी मनशाताय कितली उप्रेमीत तुजी मोहिमा. तुजे लांदवीक चाकुरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सणवोंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळवून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. तुझ्या वैभवा उंचुकी तुकासू येसू. सर्वेस्पराचे नामे येता ताकासू उंचुकी तुकासू येसू. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हजी रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावारदासो गोडपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सावानी बोलून जीवन बोणावून तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव ताच्या आदारी गवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची रुजाई सायबिणीची मोजत मागूंक एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, सांत जुजेवाज, बागयोन फ्रांसीस शाबेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदनांनी फुयपो तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेले प्रार्थोन आमी भावार्थान म्हणटना आमची जिवीत जेजूच्या हातांत घालुया आनी जंयसूर फुटी पडटात थंयसूर एक वोट सोडूंक हे मागण्यांतल्यान जेजूची कृपा आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दयाळ करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक तर राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थ्याचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन जेजूची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी आमी सुभागी. तुमचे भितरचे पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बोलायली.
सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो बाबूयनी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेसू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो जेजू आमच्या काळजांत आयला शांतपणी ताचे हसणे आमच्या जिवितांत आमी अणभवुया. जिवो जेजू तो आमचे मदें एकवट करूंक तो आमकां बळ दिता. त्या जेजूची कृपा आमकां मागुया.
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, बागीव नाकवार मारीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणांत दादोशी केल्यात. देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच मारिया कुवारीची येदीक घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. मातशें बसूया. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमचे मदें आसा फादर क्लिफर्ड फेर्नांदस, पवित्र त्रित्वेची इगोर्ज होली ट्रिनिटी चर्च, जिका आमी लिब्रामेंत सायबिणीची इगोर्ज म्हणटा, बाणावले. थंयसर तो पातकूर कसो वावुरता. आयज सकाळ फुडें आमचे मदें येवन पयल्या मिसार आनी आतां दुसऱ्या मिसार ताणें प्रवचन केलां आनी आतां मिसाची भेट भेटयल्या. उरलेले दोनूय मिसां तो प्रवचन करतलो. ताणें आमकां देवाच्या उतराच्या उजवाडान मारेची देख घेवन एकवट सांबाळूंक आपलो आदार दिला. आपली सुचना आमकां दिल्यात, पवित्र शिकवण आमकां फावो केल्या. तर ताणें आमचे पासत केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका आमी शाबासकी दिता आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद ताचेर, ताच्या वावराचेर आमी मागता. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक आमचे दिनवास आनी आमची शाबासकी. कांय दीस फाटीं आमची फिरकोस तरणाटीं दामांव मिसावांत अणभव घेवंक गेल्लीं आनी थंयसर लोक सादो आनी त्या लोकांनी आपल्या हातांनी केल्लीं फुलां, सोबीत सुंदर फुलां आमच्या तरणाट्यांनी आयज विक्रेक दवरलेलीं आसात. थोडीशीं उरल्यांत ती तुमी घेवची आनी तुमचो आदार दिवचो. दुसऱ्यांक आल्तार पळोवंक, स्क्रीन वो TV पळोवंक आडकोळ जाता ते भाशेन उबें रावचें न्हय. पवित्र साक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक भेट दिवन तुमी आत्मीकतायेन वाडोवंक प्रयत्न करचो. भलायके वाटेन कोणाकूय कितें जालें जाल्यार फर्स्ट एड कावंटर आसा आमच्या बँड स्टँडार, तुमी त्या मनशाक थंय व्हरचो. आयज नागमोडे आनी मानेलियारोस ह्या वाड्यांतल्या बाबा भयणांनी कॅन्टीन घातलेलें आसा. गेल्ल्या दिसांनी खावपाच्यो पिवपाच्यो वस्तू घेवन तुमी तुमचो जाय तो आदार दिला. आयजूय तुमी कॅन्टिनांत भेट करची आनी तांच्यो वस्तू घेवन तुमचो आदार दिवचो. मुखार बाबा भयणानो, 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत फाल्यांच्या दिसा व्हडा गोणगोणान खुशालकायेन आमी रुजाय सायबिणीची परब समारंभ केल्या. आमची नावेलचींच फिरगोजकारां कितलींशींच मिसां घेतलीं. नावेलचींच न्हय पूण नावेली भोंवतणीचीं बाबा भयणां आमच्या आंगणांत पावतलीं. जायतें ट्रॅफीक जातलें आनी ह्या पासत विनोदी करून मागतात जीं कोण बाबा भयणां इगोर्जेक लागीं आसात तांणी चलून येवचें. फाल्यांच्या मिसांचो वेळ आमी तुमकां धाडून दिल्लो आसा. तेच भाशेन आमच्या इगोर्जेच्या आंगणांत दोनूय वाटांनी तुमी मिसांचो वेळ पळोवचो. बरे भाशेन पार्किंग करचें. मुखार बाबा भयणानो, रस्त्यांचेरूच जायते पावटी आमी पार्किंग करून मिसाक येता. गेटींचेरूच आमी पार्किंग करून आमी मिसाक येता. दुसऱ्यांक आडकोळ करता. व्हडलो कंपावंड आसा आमच्या इस्कॉलाचो कंपावंड. तुमी आमचे वॉलंटियर्स, आमचे पुलीस, आमचे कॉन्फ्रारीचे वांगडी दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. फाल्यांच्या दिसा लूट जातली आनी ह्या खातीर आंगणांत आसतनाय, मिसाचे भेटेंत वांटो घेतनाय आमचे वॉलंटियर्स दाखयतात ती मांडावळ तुमी पाळची. फाल्यांच्या दिसा परब म्हणटकूच मिसांक गोडेक मातसो उशीर जायत, वेळ जायत, तर समजून घेतल्यात म्हूण आमी रावता. देवाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया.
सुर्विस्पूर तुमची सोय आसूं तुमचे सगळे आसूं अनसूर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकवटाची जिवीच्यो तुमकां धाडटा देवाचे वडोदकर रुजाई सायबिणीक नोवेनाचे मागणी ए भोव पवित्र आंकवारी भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली तुका देव पूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळ्ळो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे उगीच रावन तुजी गरज तुजी मागणी मारेचे विनवणेन देवा मुखार दवर ए देवाची माई हे मोचे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरपेन बोल्लोली हे मोचे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां ए संस्थल्यांची बुजवणदारी देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां हांव तुजे कडेन खोतखोत्यान मागतां ज्या खोतखोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजें मागलोलें उपकार म्हाका मेळोवन दी आमेन सोकलीं बराबर नमान मरे कृपेन बोलोले उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माय बापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Sorgici